तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस आवडटा. आज आमी भाग्यवंत आंतोयेचें त्रेसें सुरू करता. हे वर्सा हे भाशेन माडावळ जातली. पयलीं आमी भाग्यवंत आंतोयेचें नोवें करतले आनी उपरांत मिसाची भेट जातली. मिसाचे शेवटाक भाग्यवंत आंतोयेची साल जातली. भक्तीपणी भाग्यवंत आंतोयेचे विणवणेक आतां आमी उलो मारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान तुजे विणवणेंत देवान केल्ली विजमितां आयकून व्हडा परवाशान हांवूय तुजेशी फुडें येता आनी तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जानवायेच्या सागरा, नोमान तुका त्यो मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानच्या धमदुता. खोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान. देवाचें उतर सरभोंवतणी म्हज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, हुस्की आनी खोती, भिरांत आनी आकांत. चेवेंगे आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुज्यो जीर ओळखून घेता. म्हजें खोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणयतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देड्यांनी भोगतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओत्सोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मात्तल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राची. तूं तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, लादविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूं. आमच्या पाप सायबाक, बीस सायबाक, सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारकें बरें गवंडीतें जावं ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताक आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. सुरवातेक आमी गायन करुया A26 पेज 13. बापाचे
आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन Amen. जो आसा जो आसलो सदांच आसतलो ह्या बऱ्या मोगा जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज भाग्यवंत आतोनेची त्रेजना सुरू कोत्ता आनी हे 13 दीस आमी पवित्र आत्म्याच्या फळांचेर नियाळ कोत्तल्या. आयचो विशय जावन आसा शांती पवित्र आत्म्याचें फळ. शांती जावन आसा देवाचो आशिर्वाद. जेजू जल्मल्या उपरांत बोडव्यांनी गायन केलें म्हणून मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती बऱ्या काळजाच्या मनशांक. तशेंच जेजू पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत शिसांक दिसून शांती तुमकां म्हणून भियेलोल्या शिसांक शांत केले आनी तांची भिरांत पयस करून तांकां काळजीदार केले. आयज समाजांत आमच्या देसांत कुटुंबांनी शांती ना. सगळींच उचामळाय. आमचे कुटुंब निराशीपणान जियेतात. मोग ना. जेजू जावन आसा शांतीची जोर. ताची शांती खोरी, अखोंड आनी देवीक. फकत जेजूच्यानूच दिवंक जाता भितरली शांती जी सदांकाळ तोंकता. तर असलीच शांती आमकां फावो जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागतना आयचें त्रेजेन भेटयतात डॅन आनी जासिंता आल्मेडा. तांणी क्रिस्ताची शांती सदांच अणभवूंक आनी भाग्यवंत आतोनीचे मोजतीन देवा बापान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत कृपा मागुया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवारमायेचे एलिझाबेथीक भेट हाची परब समोर उरता. मारयेच्या आदारांत भाग्यवंत आंतोनीच्या आदारांत आमी अदीक आनी अदीक देवाक मानतलीं जावं. ह्या मिसान आमा सोमेस्ता बसत मागुया. सगळे खालतिकायेन सोर आमच्या पातकाचो उगडास करून दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर देवाचे काकुती गुलो मारून म्हणया. हांव बाकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां मुगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
प्रार्थया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या कुशव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आंकवार मरिया आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीक बेगोबेग भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेंत आमी पेल्याच्या गोरसांक पावूंक आनी मारये बरोबर सदांच तुजी महिमा वाखाणूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या संगता जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावन दी. वायटाचो द्वेस दवरून बरें तें करात. भावा भयणाच्या मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसारमाय नासतना ओतम्याचे कुरपेन सोम्याची सेवा करात. बोरवांचो धरून खुशाल जायात. कोश्टा दोगदांनी थीर रावात. थांबून आसतना मागणें करात. देवाच्या पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय, आशिर्वाद, न्हय शिराप. खुशाल आसतल्या बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मोदें एक चिताची जायात. उंच तोकलेची जावं नाकान, पूण गोरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोतीन चलात. शाणी म्हूण चिंतून तुमचे तुमीच मुरगोटू नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन पोरकोट करात. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावलोल्यानो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. उद्गार. मानलें देखून बागी तूं आंकवार मरे. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडून येतलें.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दळवळान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें ज्या कुशव्यान आशिल्ल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पयत आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें ज्या कुशव्या आसत्या त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बरिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती कोतोऱ्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोऱ्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच बांदता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निते काडी केल्ली बासावणी ताणें पाळली विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू. ह्या त्रेसेनांत आमी पवित्र आत्म्याच्या फळांची खबर करतले. बावतिजमांत आमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटात. थिरावणे संस्कारां ताची भोरती मेळटा. तशें दोन साक्रामेंतांनूय आमकां देवाची कृपा मेळटा. होच तो पवित्र आत्मो आमचे भितर फळां उत्पन्न करता. आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे भितर वाडलीं जाल्यार आमी संपूर्ण जावंक पावता. देवाच्या घरा पावूंक आमी पुर्ती जाता. आमचे वाटेन आमी पवित्र आत्म्याक उक्ती रावची गरज आसा. आज आमी नियाळ करता शांती हें पवित्र आत्म्याचें एक फळ. शांतीन जियेतलो मनीस एकचार सांबाळटा. भिरांत पयस धरून जिवाड जावन जियेता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे महामारी पिडेक लागून
जायत्याच्या जिवितांत भिरांत आयल्या. पूण जांच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें फोड आसा तीं अदीक आनी अदीक देवाचेर पातयेतात, देवाक लागीं सोदतात, एकामेकाचे सेवेक आसात. जायतीं जाणां हे मारामारीक भिवंक नासतना दुसऱ्यांची मोगान सेवा करतात. न्हय दोतोर नर्स पूण साबार व्हॉलंटियर्स आसात. तांचे भितर शांती आसा, भिरांत ना. जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना भिरांतीन भरलेल्या शिसांक ताणें भेट दिवन म्हळें, शांती तुमचे सोबी आसूं. जेजूची शांती आमकां सोपून करता. देवापान जेजूक आमचे पासत वोंपून दिलो जाल्यार एक एकचार करून हाडूंक देवा आनी मनशा मदें आदमाचें पातोक आमकां लागलां तें काडून उडोवंक. मिसाचे भेटेंत खेरीत भाशेन दोन जाग्यांचेर आमी शांतीची खबर करता. शांती तुमचे सोबी आसूं म्हणटा, तुजे सोबी आसूं म्हणिना, तुमचे सोबी आसूं म्हणटा. कित्याक शांती एकचार घडोवन हाडटा. हो एकचार देवा आनी मनशा मदें, हो एकचार आमचेच जिवितांत, हो एकचार शेजार सामान्या मदें, हो एकचार सृश्टी सोबें देवा आनी मनशा मदें हो एकचार येतो जाल्यार हे शालोम हे उतर आमी वापरता. आमचे भितर ही शांती आसा जाल्यार, हे शांतीचें फळ आसा जाल्यार आमी देवाच्यो आज्ञा पाडूंक वावुरतले. आमी तर आमचेच बरोबर शांतीन जियेता जाल्यार आमी त्या वेळार त्यो वस्तू ते भाशेन करतले. आमच्या जिवितांत उचामाळ येवची ना, रिग्रेट्स आसचे नात, उपरांत फ्रस्ट्रेशन आसचें ना, आमचेरूच आमी रागार जावचे ना. कित्याक आमचे भितर आमी एक वेळ दिला. आमच्या जिवितांत आसा. मागण्यांक वावराक आमी सगल्याक करूंक जाय तितलें ते भाशेन केलां. जेन्ना मनीस आपलेच भितर संबंदान आसा, एकचार आपलोच मोना काळजाचो वागणुकेचो एकचार सांबाळटा, दुसऱ्याय सोबें एकचारान जिवंक शिकता. दुसऱ्यांच्यो गजाली करून दुसऱ्याचें नांव इबाडूंक ना. आपलें व्हडपण सांबाळूंक, कोणाचें कितें चुकलां पासून जाल्यार तें व्हडलें करून सांगिना. एक पाक तर मेव काडला, कोमी वेल्या म्हूण सांगिना. खोबरो करून दुसऱ्याचें जिवीत पिशणिना. शांतीन जियेतो मनीस आपणाचे चूक आदारल्या पासून जाल्यार बोगसणें दिवंक येता. जेजू शांतीचो कुंवर, हो शांतीचो कुंवर बोगसणें दिवंक वावुरता, सुचयता. कोण एक जाणार म्हणटालो, लायटर द बॅगेज बेटर द कम्फर्ट. दुसऱ्यांनी आमकां दूख दिल्या,
दुसऱ्याने आमचें नांव इबाडलां म्हण हें दूख घेवन भोंव नाका, तुजें जिवीत चड जाता. शांतीन आसतलो मनीस, हें शांतीचें फळ अनुभवतलो मनीस, पयत आत्म्याचें हें फळ ताच्या जिवितान वाडलेलें आसा. तो मनीस उदारपणी बक्षिता आनी आपली संवसारची यात्रा खुशाल दवरता. दुसऱ्यांक उणें नदरेन पळयना. तुजे परी देवान आमकां बऱ्यांचेर तशें वायटांचेर एक सारको पावस केला. असली नदर घेवन शांतीन जियेतलो मनीस वावुरता. शांतीन जियेतो मनीस नीत सांबाळटा. हांव म्हाका देव समेस्तांक असलें मन न्हय. म्हाका कित्याक पडलां ओगीच रावतलो, हातून शांती ना. शांतीचें देणें घेवन, शांतीचें फळ घेवन जियेता तो मनीस नीत सांबाळटा. जेजून आपणाक मात तरी मुखार तासूंक मारूंक वयलेले शेडये भाशेन ओगीच रावलो. पूण जेन्ना देव मंदिरान उनीत जाताली, सुयती घेवन ताका धाडायले. हें घर मागण्याचें घर, नीत सांबाळूंक वावुरलो. शांतीचें फळ घेवन वाडटा तो मनीस ओगीच रावना, पूण पुरतो जबाब दिता. पुरतो जबाब दिवंक आमकां आपयल्यात. आनी निमाणे सुवातेर शांतीचें फळ ताच्या जिवितान वाडलां. ती सृश्टीची सवय जागृतायेन जियेतात. सृश्टीचेर अन्याय जाता तेन्ना आपलो ताळो बांदतात. करूंक म्हूण न्हय, करूंक लायता म्हूण न्हय, पूण आप खोशेन एकलो पासून रावचें पडटा जाल्यार आपले वाटेन कितें करूंक जाय तें करता. सृश्टी सवय आमी बरे नात्यान जियेल्या जाल्यार सृश्टी आमकां शांतीन वाडूंक आदार दितली. एकामेका सवय बरेपणान जियेल्यार आमच्या जिवितान शांती वाडत वयतली. आमीच दर दिसा जबाबदारीन आमची पावलां मारलीं जाल्यार आमी ग्रेस जातल्या. आनी देवा मुखार आमी अदीक आनी अदीक सपून जावंक पावतल्या. पयत आत्म्याची फळां आमकां उंचल्या जिविताक तयार करतात. हें उंचलें जिवीत भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितान अनुभवलें. भाग्यवंत आंतोनीची जीब हाची आमी तोखणाय करता. ही जीब ताची जिवाळ उरली, जिवी उरली ताच्या मेल्या मोन्ना उपरांत. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांच्यो गजाली केल्यो नात, दुसऱ्यांक पिसडून उडोवंक नात, परतून जाल्यार आपल्याक दुखय तरी मोक्षणें दिलें. एकचार आपल्या समुदायात आपल्या भावा बरोबर सांबाळूंक वावुरलो. तांचे बरोबर तो जियेतालो. जेजूची शांती तांकां ताणें वांटली. देवाचें उतर तांकां शिकयलें, बरें तें सांगलें. ह्या खातीर ताची जीब जिवाळ उरल्या. आमी देवा मुखार पुर्ती आसूंक, देवाकूय आमी मानूंक, पयत आत्म्याक आमच्या जिवितांत वावर करूंक दिवया. तोच पवित्र आत्मा आमकां सुचयता त्या प्रमाणे देवाच्यो आज्ञा पाडूंक आमी प्रयत्न करुया. भाग्यवंत आंतोन आमचे बसत विनंती करूं. मारयेन जे भशेन जेजूची पयली शीस कशी शिसांक दुसऱ्या शिसांक भिवन आसलेल्यांक एकठांय करून पयत आत्म्याचें देणी घेवंक तिणें तयार केली. आमकांय तीच मारिया तेजी परब आज आमी समोरमता. तीच आमचे बसत विनंती करूं आनी आमकांय एक दीस
भाग्यवंताच्या जम्यांत पावूंक सगळीं सदां भोगता आमकां आदार जावं. ही मिसाची भेट आमकां सगल्यांक बोळान भरूं. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या दोनया देवा मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक देवाच्या राजाचो वावर करतना जायते कोश्ट दोग सोंसचे पडटात. असल्या वेळार ते आपुणूच पयले शांतीचे दूत जावन जेजूची अणभवलेली शांती क्रिस्ती पोरचे सोवे विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयज जायत्या देशांमध्ये शांती बिगडलेली आमी पळयता. तर देशाच्या वडिलांनी एकठांय येवन गैरसमज आसा तो पयसावून झुजा मोडाचेर बंदी घालूंक वावरूंक आनी आपआपल्या देशांत शांती हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजून शांती तुमकां म्हूण आमकां शांती दिल्या. तर हीच शांती आमी आमच्या इश्टांक, शेजाऱ्यांक आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक वांटून बापाचो खरो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन डॅन आनी जासिंता अल्मेडा तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसांत इंतेसावांग घेतल्यान लॉरेन्स आनी एमेलिया डिसुजा, जेसन आनी हायसिंता फेर्नांडीस, लुसियानो आनी रिता कुटिनो आनी तांचे कुटुंब तांकां भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन मागलोलो उपकार वेगीच फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बापा मोगडा आमचे भयणी तुजे मुखार आमा सोमेच्या नांवान दवरलेली मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां कितें गरजेचें तें तुज्या उदारपणान फावो करून मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया C22 पेज 37. Sto por tu gitana, hoy li shanti
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापाक मानता दुसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्ये पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाड बापा, बागयो नांकवार मरेन आपले मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच आमची बेटोणी तुका मानू आनी आमच्या सुरणाचें बलिदान तुका आमी वोमता. सगल्या आमच्या मोगाच्यो करण्यो तुका आमी ह्या वेळार उबारता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारां सासनाच्या देवा, सरखाणी आनी सरथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेलेले निती आंकवार मांयक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यांत आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी कीर्त परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पयत आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनाक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, तो येवदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणटा. ताच्या सांगाता आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेंचाली. ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कोर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Gesù nell'O, Gesù ci consola, Gesù noi
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगांत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां इश्टागतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोयत मुखामोड पडयोंक फावो कर. समाज जाल्ल्या ह्या मिसाचे बेठेंत वांटो घेतल्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. आंकवार मध्ये देवाचे माये संगाती तुज्या पोती बागयोन तुजे बरोबर बागयोन द्रोमदुतान सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. शांतीचो देव आमकां शांती वांटा. आमच्या बापा हें प्रार्थन शांतीची फळां उत्पन्न करूंक बळ दिता. सवकासायेन मागण्याच्या मनांत हें प्रार्थन आतां उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वर्ण राजेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाच्यान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी चे खुशे परमळे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. चाखून घेयात आनी पडयात. सोमी कितलो मोवाळ गोड, ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कम्युनियन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोडून म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, आंकवार मरेच्या खुशव्यांत आसलेल्या तुझ्या पुताक ओळखूंक जो हांव संतोसलो. आतां आमी शेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुझ्या पुताक ओळखून आमच्या काळजांनी संतोश भरूंक हे तुझे प्रितीचें देणें आमी तुज्या मोगाची सर कर्तृत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूचे आनी आमचे माय बरोबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Bagio danto namce pasod minonticor. Jezu Cristan basala te amka favo saucha. Prartuia. Sorves por asasnacia deva. Tu e padovacia bagio danto nink. Corea bavarta so uciar por godnar. Angucia canta casuneațo tira suro corundiloi. ताचो पाटला करूंक जेजूचो पाटला करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गोरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पयत्मेच्या संगता जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. Bagiunt Antonice Vinonin, sorpeda devaco, bapaco, putaco ani povitat menco आशीर्वाद आमचे देवून आमचे सवे सदा आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.